तुम्ही जाणा कशी हुकुमशाही चलता आनी पंचायत कशी चलयतात। हांगा बाबा शाबा बाबाचो वडील सगळे फक्त पंचायत हांगा चलयतात आनी तेंच्याकडे काय जायना। तांकां दिसता मिरामारच्यान हांगा गांव चलतलो, सत्तरी चलतले। हे पयलींचे खबरी आसले आदल्या जमान्यांतले राजेशाहीचे, ती गुलामगिरी आसली, ती हुकुमशाही आसली, ती काबार जाले आतां। शेळ मेळावले IIT प्रकल्पाक जमनीचे डिमार्केशन करूंक अधिकाऱ्यांची टीम 70 मेळावले सुवातीर पाविल्ली। मंगळारा पुराय दीस गांवच्या लोकांनी थंयच्या मेन रस्त्या कुशीक शेकड्यांच्या आंकड्यान शक्ती प्रदर्शन केले। सगळ्यांक घरा वांगडात आणि नोटीस एक एकटे काढू नका म्हणून सांगला। वरपाचे आले तुम्ही आयजून आमकां वरपाची आणि सकाळ एकट्या वेळा नोटीस येत अख्खो गांव सगळं वापे पोलीस स्टेशन येतलो। आम्ही तुका पयलींच सांगलेले आसा की आमकां IIT ह्या गांवांत नाका। तुवें डायरेक्टली जसो तू वोटिंगाक गांवांत येवन सगळे 5 वाड्यांनी भोंवतलो तसो तुवें गांवांत येवन आमच्या देवळान मिटींग दवरून तुवें आमकां 5 वाड्याच्या लोकांक तुवें सांगचें आशिल्लें। जो कोण पळय आमकां हे आडोवपा येता न्ही आनी जे कोण हे प्रोजेक्ट थापा येता पळय ताका हांव सरळ सांगता, आज जर तू आमच्या वाट्याक वयशी जाल्यार आमी बी तुका सोडची ना। जीव गेल्यार जाता आमचो, मेल्यार जाता हांगा आमी, पण तुका IIT हांगा करूंक मेळची ना म्हणल्यार मेळची ना। टोटली आमचे गांवचे लोक आसा सगळे टोटली लोक आम्ही पोलिसांवर वयतले आणि जेल भरो आंदोलन करतले आणि आम्ही बेल घेवचे ना। हे आम्ही सांगता की आमकां अरेस्ट केले, आम्ही बेल घेवचे ना आणि जेल भरो आंदोलन करतले। पोरियांतले बरे लीडर फावो तांकां भांगाराचे दिले। गोंया आमचे सांबाळूंक आपूण सॅक्रिफीस करून मेले। आतांचे मंत्र्यांक लोकांन मोटां मारून निवडून हाडून आमदार मंत्री केले, पूण तोच मंत्री आयज लोकांक म्हणटा तुमी ते लायत गेले। मेळावली गांव पायतो फात म्हूण सोदता थंयचो आमदार विश्वजीत राणे। IIT प्रोजेक्ट हाडून पंचान घेतल्यात दिसता जायते चोणे। ते गांव चलोत सगलो तुवें रस्त्यार बसून तूं फोडींग म्हूण लोक मारता तुका आणे। लोजेन कांजेर वचोन मेल्ले खूंय शी मुटलेले सुणे। लोजेन कांजेर वचोन मेल्ले खूंय शी मुटलेले सुणे। हांगा सगळी जमनी पुर्वजांनी आमच्या हांगासर बाळगून जमनी दवरल्या ती आमी सरकाराक दिवची ना। ह्यो आमच्यो आमचो IIT पूर्णपणे विरोध आसतलो। सपोज हांगा आमकां जीव दिवचे पडले आमी हांकां जीव दिवपाक रेडी आसतले। भुरगीं वृद्ध सगळ्यांनी खंबीर रावन उबे रावंक जाय की आमकां ही आमचे जे जमीन आसा ती दिवपाची ना। रायटाक झगडोन मातसो बोवाळ केला म्हूण मनोजाचेर रगडोच घातलो दबाव। भायल्यान पळोवंक सोबीत दिसतात पूण भितरल्यान फुसको स्वभाव। आमदार मंत्री चोरपाची कामां कोत्तात म्हणून ते गांवचे लोकांक पडला दुबाव। मेळावलींचे बायलांक मेवो तो राणे तूं तुजें सांबाळ। काजूचो रोस काडून पोट भरपी लोक तो सांगात तुमकां तोच कित्याक जायो लुगार। IIT प्रोजेक्ट थंयसर हाडून कितले कित्याक जातात फुगार। मेळावलींचे लोकांक रोडोय नासतना तो प्रोजेक्ट मातसो व्हरोंक जाता मुखार। राण्या सांबाळ लोक आनीक चड वतूर मूठ तुज्या मारीत नाकार। राण्या सांबाळ लोक आनीक चड वतूर मूठ तुज्या मारीत नाकार। ज्या देवळान आमची मिटींग जाता, ज्या देवळ जाग्या जमणे खातीर आमी झगडटात त्या जाग्यार तूं यो। तुझ्या घरा कडेन आमी येवची ना आनी तुझ्या कडेन चूक मागूंक येवची ना।
तू आमच्या फुड्यान यो आणि आमकां कितें सांगपाचें तें तू सांग. नाल्ल घेवन येता आमकां जाल्यार नाल्ल घेवन यो. तुजेच मतदार गरीब लोक तो ह्या वेळार तुवें तांकां करूंक जाय आसलो फावोर. त्याच लोकांनी तुका निवडून हाडून कोदेलीचो दिला पावोर. फुडले येली सवागांनी तुका चान्स ना. लोक गाडयांचो घालता तुका शिवूर. खंयच्याय कॉन्स्टिट्युएन्सीन बसपाचें आतांच मोतीन चिंतून दवर. निवडून येतो जुरामीन तुमी दितात. हात दवरून कुराण बायबल आनीक गीता. हात दवरून दिल्लो जुरामीन दुडवांक लागोन बाजून खाता. जाणा जायात गरीब कोश्टी लोकांची कोमटी पिरून रगत तुमी पिता. स्वप्नान येऊन राण्यांत गोमटो फुगार करीत रामानीक सीता. मागीर एक दीस लोक पडून म्हणटलो पायांनी पुतोयले दुता.